नमस्ते. विश्व कोंकणीचे समस्त ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ मैसूर ಚಿಪ್ಪೋನ್ಮೋಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. हांव शीला भंडारकर. आयचे आमगेले सोयरी जावन आयल्यांची श्रीमती विठा आर शानभाग हांणी पंचकदा हे मल्याळाचे सुपरिचित लेखिका. हांगेले जन्म 1940 ಇಸ್ವಿಂತು ಮಂಗಳೂರಾನ್ जन्म आयलेंच्यांनी. हांगेले आनु चोलपाडी वासुदेव कामत आनी श्रीमती सरस्वती बाई हांगेले आवसू. सेंट सिसिलिस स्कुलांतू SSLC, सेंट ॲग्निस कॉलेजांतू BSc पदवी प्राप्त करून घेतली आणि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समितीचे प्रवेशिका परीक्षेंतू मंगळूर क्षेत्रांतूची प्रथम जावन उत्तीर्ण जालींची. 1964 ಇಸ್ವಿಂತು हांगेल लग्न कुमटाचे RS शानभाग हांगेल जवळ जाल्ले. श्री RS शानभाग हांणी सुरतकलचे KREC इंजिनियर कॉलेजांतू असिस्टंट लेक्चरर जावन आशिल्लींची. त्यांनी मुखारी ME आणि PhD प्राप्त करून घेतली. हांकां 2 चेडूं विद्या आणि वेणुगोपाल म्हणून. त्यांनी तेची कॉलेजांतू इंजिनियरिंग केले. विठाबाई माई, तुमकां आयच्या कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. नमस्कार शीला. माई, तुम्ही तुमगेल 50 वर्ष वयताय कसं साहित्य बरयनी. ताजी नंतर तुम्ही मस्त लेखन, कविता, देवालपद सकण बरयलें. अशी एकाएक तुमकां त्या बरोवचे एक उमेद येवच्याक प्रेरेपण जालें कशी? म्हळ्यार ह्या बरोवचे फुडें पण हांव वरसताय. हांव एक्टीव आशिल्ली. हांव डिफरंट क्षेत्रांत पात्र घेता आशिल्लें. थंय आमी KREC कॅम्पसांत आसतना हांव ते एक लेडीज क्लब आशिल्लें. त्या लेडीज क्लबा सेक्रेटरी जावन आशिल्ली, स्कूल कमिटी मेंबर जावन आशिल्ली आनी मस्त पुराय जाणां लोट फ्रेंडली जावन आशिल्ली. तशें जावन आमकां टायम गेलेली कळ्ळी. चेडू वाल स्कुलाचे टिचर नाशिल्ले तेन्ना हांव 1 म्हयनो थंय वचून फ्री शिकयला सुद्दां. तशी हांव विंगड क्षेत्रांत एक गीता क्लास म्हण चेडूआ खातीर स्टार्ट केलें. काणयो सांगताली हांव, कोणकी गीत शिकयताली, कोणकी भजन शिकयताली. असो लायक कार्यक्रम हांवें सेक्रेटरी आसतना सुद्दां केला. तशी जावन मस्त एक्टीव आशिल्ली. कडेर आमी कानपुरा मिगेल बामणू MTech करच्या पुना चमकलो. थंय म्हाका थोडे मराठी, ते कल्चरल सेंटर ऑफ महाराष्ट्रा, सो म्हाका थोडे मराठी आनी पुरा कळूं लागले. कडेर मिगेल बामणू PhD करता कानपुरा चमकलो. सो म्हाका त्या वेळी पुरा चान्स मेळ्ळे. आमी तेकडे उत्तर भारत पळयले, बंबय आसतना अजंता एलोरा केव्स तशें पुरा सुतमुतू पळयले, पुरा भोंवलींची. आनी 2 डिग्री एक्चुअली मेळ्ळी. मिगेल 2 जाण चेडूं KREC शिकलींची. पुरा तांकां कंपनी आशिल्ली आनी आमगेल कॅम्पस बारी लायक आशिल्लें. मुखारी बीच गद्द्या वाटेन उचका. तशें जावन मंगळूरा आयिल्ली. पुरा आमगेल रिलेटिव्स आमगे थंय येतालींची आनी तांकां आमगेल बीच घर बारी प्रिती. केन्ना विठाबाई म्हण कुळ्ळे आमगेल घर कशें जावचें, जीव केळगी उडगा आसत आशिल्लो तांकां. तशी म्हाका आनंदारी गम्मत तयार आशिल्ली. सक्कळ जाणां लोट फ्रेंडली आशिल्ली. कांय तोंदरे ना म्हाका. मागीर कांय तोंदरे ना. कडेर 50 वर्स जातरी आमकांचे एक चेडूं 2 जाणां विद्यावाल्डीक जालीं, तेगेल बाळांतीर जाल्ले. वेणू शिकून बंबय चमकलो. मिगेल घरकड हांव आनी मिगेल बामण मात्र. म्हाका एक समथींग एक वॉयड, आय स्टार्टेड फिलींग ए वॉयड. आय सेड आय मस्ट डू समथींग न्यू. केक न्यू करता म्हण. तशी जावन हांव थंय मस्त आलोचन करून हांव रायटींग फिल्डान त्या कसं काम करूनच म्हूण म्हाका दिसलें. तशें फस्ट हांवें अन्नाल आनी अम्माल विशयी तीर्थयात्रा म्हणलें पुस्तक बरयलें. तें कन्नडान बरयलें. त्या तीर्थयात्रेन तुमी कसन बरयला? ते तीर्थयात्रा म्हळ्यार अन्नाल आनी अम्मा सकट चेडूं अम्मान आनी प्रिती. त्या कारणाक बरयलें हांवें. एक्चुअली त्या कारण एक अन्यक कसल म्हळ्यार मिगेल अन्नान आमगेले काशी मठा स्वाम्यान मस्त सेवा केला. आनी 3 दशक म्हळ्यार 30 years हांव स्वाम्यान वटू आशिल्लींची. तशें जावन इत्याक म्हळ्यार मिगेल हांव PWDन असिस्टंट इंजिनियर जावन आशिल्लो उडपांत. तेन्ना स्वाम्यान एक दीस सांगून पेटयलें आनी म्हणलें, काशींत आमगेलो मूल मठ आसा तो चिक्की कोसळ्ळो जाला, ताजे आतां पुनर्निर्माण चिक्की कोरका, जिर्णोद्धार कोरका. तूं थंय वचून राबून तें काम करोवका. अन्नाका स्वाम्यान आदेश म्हणून बारीक भशेन अन्नान जायत म्हणलें. एक्चुअली
आमी 8 जण चेडू एक जण चिली अलवार्डीक जाय न्ही, दोग जाणच्यांनी शिकता आसची आनी नाका मस्त रेस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली जाल्यार ती कितें स्वाम्यान काम करचें म्हळ्यार एक मस्त खुशी वय आनी भक्तीन करचें म्हणून तशें जावन आम्मानी न्हू काशी वचून राबलींची जाल्यार कसलें घरांत वाळडीक कसलें काम आसल्यार पाप येतालींच जाल्यार आतां म्हणके वच्चें येवचें तितलें सुलभ नाशिल्लें जाल्यार हांवें थंय राबून ते मूल मठान तूं 5 चौक काशी मठान तूं 5 चौक तातूंत माधव चौक आनी नरशिंव चौक जितकें शिथिल जालेलें ते रिपेर करच काम म्हळ्यार सुलभ नाशिल्ली तेका म्हळ्यार ते शिले फातरान बांदयले वयची सुद्दां शिले फातराचे खंयची फातर लूज जाला म्हूण कोळशाचे की कश्ट आसा एक काडूं वतना 2 पडल्यार माथ्यार पडल्यार म्हूण जाग्रतेर अन्नान ते परा काम करयलें 5 वर्स लागली ताका ते करच्याक मदीं तो अन्नान अलाहाबादा वचून थंय एक नव मळटोय केल्लो तशें मदीं येता आशिल्लींच्या न्हू कडेन अन्नाले स्वाम्यांक अन्ना वयर भारी विश्वास आनी प्रीती आशिल्ली तशें जावन स्वाम्यान सांगलें तुमी आनी मठा मॅनेजर जावन ಸ್ವಲ್ಪ वर्स काम कर काय म्हूण सो आनी 2 वर्स मठा मॅनेजर सुद्दां जावन आशिल्लो म्हणून तशी अन्नाक धन्यता भाव स्वाम्याला आपण सेवे केले म्हाका पुण्यक्षेत्रां वचून राबूं मेळ्ळें आनी स्वाम्याला आशिर्वाद मेळ्ळो देवाला आशिर्वाद मेळ्ळो हाजे निमित्त आमगेले चेडू बाळा बरें जातलें म्हण अन्ना एक नमना धन्यता भाव आशिल्लें तशी मागीर नारावी भटकळ सुरतकल अशी मस्त कडेन मंजेश्वर अशी मस्त कडेन अन्नान जिर्णोद्दारा कामय करेला नव मठूय करून दिला मागीर मिगेल अन्नाक 8 years जातरी अन्नान मिगेलो अण्णा सी कामत म्हूण ताणें तें काम मुखार शिलें तशें जावन हांगा हरिद्वारा वचून आमगेलें वेदव्यास मंदीर करच्यान तो तागेलें मस्त हें केला सेवा केला तशींच मुखार कल्पीन तूं गेले शुकमुनीले तागेलें हें जातना थंय काम केलां तशी अन्नान त्याविषयी तुम्ही त्या विशयांत तशें जावन देवदास मिगेल अन्नाल अण्णाल पूत ताणें तोवय स्ट्रक्चरल इंजिनियर तोवय ताणें मस्त काम केलां सो मुख्य ताजे पेशी चड कसल म्हळ्यार स्वाम्याल ओटू न्हू आनी अम्मा आनी विंगड जण शिश्यवर्ग ಸ್ವಲ್ಪ द्वारका हरिद्वार यात्राक चमकलेलींची कडेन ताजे विशय स्वाम्यान सांगलें की लिखीत रुपार असलें सांग रे म्हणून अन्नान 8 years नंतर त्या अन्नाल डायरी पळोवन बरोवन दवरलेली आनी अन्ना हें पब्लीश कोरका रे म्हणून म्हणलें जाल्यार कसं के कारणान तें पब्लीश करूं जाय न्ही थोडे नेंगो पेजस कशीं पब्लीश करचें तें म्हणून अन्नान म्हणलें अण्णान म्हणलें म्हणून म्हाका दिसलें हांव तेन्ना तीर्थयात्रा आनी अन्नालें एक जिवनचरित्र म्हणून एक पुस्तक बरयता दॅट वॉज माय फस्ट अटेम्प्ट इन साहित्य फिल्डांत सो हांव बरयलें तें तशें जावन म्हाका मनाक खुशी आसा अन्नालें एक इच्छा हांवें आपणान पुर्ती केली आनी अम्माक अम्मा आशिल्ली तेन्ना आनी दैवादीन जतर बरयलां हांवें सो अम्माकय खुशी जाली सकयल जाण बंधू बळगाकय खुशी जालें आनी तांणी मिगेल धाकलो भाव अमेरिका आशिल्लो ताणें पाप अन्नानी अम्माक अमेरिका व्हरून हाडलें 18th आतां पूण मस्त जण वताचे त्या काळार कोण आशिल्लें 18th 1918 ताणें अन्ना लोटूची अशाण मिगेल बापुल्याल बायलय बाशिल्ली वट्टी 4 जणी ते वटू पावलींची बापुल्याल दोग जाण चेल्ले आसा ते मिगेलो एकलो भाव आसा ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕಡ್ಚೆ मिगेल भावान तांकां 4 जणांकय भोंवडायलें तशें जावन आनी सांगता आमकां अमेरिका चमकेल म्हणून कळ्ळी त्या म्हळ्यार आमगेले बंधू बळक आशिल्ले तांणी वट्ट आशिल्लींची फादर्स डे पुरा थंय केलें लायक जालें गम्मत जालें मस्त जाणांनी आपयलें बारी म्हाका अमेरिका दोर म्हणूय दिसनी विंगड म्हणूय दिसनी बारी खूश जालें म्हूण अन्नान आनी अम्मान सांगिल्लें आसा मिगेल बाबाकय खुशी जाली ताणें कापून बरयलें म्हणून प्रायज जाली पळय वच्चा चिक्की भंय आशिल्ली अम्माक जाल्यार वचून आयलींच सो त्या कारणाक ते हांव ह्या पुरा अंत भितर घातलो बरें थंय नकून तुमगेलें साहित्याचें पयण सुरू जालें तेजे नंतर तुमी 5 महासंत म्हणलें कृती बरयलें म्हळ्यार म्हाकाच दिसलें अरे हांव बरयलां आवय
जाल्यार म्हाका तसल लँग्वेज हांवें मांडना आनी बूक बरोवचाक ह्या फुडें आमगेलें म्हूण हांव बरयलें आनी इंग्लिशान हिंदीन पुरा भास गोतस जाल्यार तितलो शब्द भंडार दवो तितलो बरोवची शैली दवो तसल एक नमने टॅलंट आसकी ना म्हूण म्हाका एक नमने कॉन्फिडन्स नासता म्हणके जालें तेच न्हू म्हगेलो मावळो जी.के. शेणे म्हणून मालभाव आनी मट्टार विठ्ठल केणी म्हणून तो एक लेखक तांणी म्हणलें आतां कोंकणीक मान्यता मेळ्ळा तूं कोंकणीन बरय बारीक खूश जाली कोंकणीन बरोवन सुलभ म्हणून हांव घेतलें आनी 5 मासान तुवें बरयलें. एक्चुली हें पुस्तक भारी लायक जालां म्हणून आमगेले बी.वी. बाळमामान पंचकथाईचे आद्य तो कोण संपादक सो ताणें म्हगेल्या मुन्नोडी बरयला आनी ताणें मस्त मनान बारीक लायक टॅलंट आसा आनी हिण बारी चंदुकोन बरयला सक्कड गंतून म्हणके बरयला म्हण म्हणजे प्रभाजून सांगल्या दीक जाता खंयची संताल तो हांव पुरंदरदास कनकदास आमगेलीची नॉर्थाची आमगेली भक्त मिरा कनक वो कोण तुळशीदास आनी कबीर ह्या 5 जाणां बरयले ह्या विशयान जीवनचरित्र आनी तांणी बरयलें आनी तांगेलें बोधन तांगेलें तत्व सगळें म्हटल्यार तांगेलें पूर्ण व्यक्तित्व वय त्या विशयी बरयलें बारी आतां मिराले माधुर्य भक्ती म्हण सांगल्यार आत्मसमर्पणा भाव ते नवविध भक्तीन तूं ते कोणेय येवची ते तसल नमन्या भाव तसल तिगेल्यान आशिल्लें सो तोच बामूण कृष्ण आमगेले गोपिकास्त्रींक कसं आशिल्लें कृष्णू बामूण प्रियतमू म्हणून ते ऑर्डिनरी लौकीक विशयांत न्हयता ते तांणी पुरे गोपिकास्त्री म्हळ्यार कितली जन्मान तूं पुण्य केलेले जंत न्ही तांकां तशें जावन ते आत्म हें कसलें माधुर्य भाव तांकां तांणी पूर्ण रिती एन्जॉय कोरका म्हणलें खातीर मुनी जन पुराय गोपिकास्त्री जावन येयली तशी जावन आनी कृष्णान जन्म येताना तांणी ते वृंदावन आयलींची तशें जावन ते रासलीला पुराय केलें तांणी लौकीक दृश्टीर ते आमी पळोवच्यानच जायचे तशीच ही काय राधे म्हूण म्हणटाची कृष्णाले राधे कोणाक मिराक जनान तिका हें केलां आश्चर्य जालें तांकां राणी जावन ही अशी करतना म्हणून ऑर्डिनरी जिवन करतना म्हणून जाल्यार तिगेले मनान तो तृप्त आशिल्ली आत्मसंतोश आशिल्ली ताजे मागीर तीन धर्म प्रवर्तक म्हळ्यार एक बूक बरयलें तंतू महावीर बुद्ध आनी बसवण्ण हांगेलें जीवन चरित्र मागीर बसवण्णाले 50 वचन कोंकणीक तुमी अनुवाद केला खंयचे 1-2 जेव बसवण्णाल कोंकणीन वाचन सांगता पण ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಅದಾವುದಯ್ಯ ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಯ್ಯ ನಂತಲ್ಲ ನೊಲ್ಲನಯ್ಯ म्हळ्यार द इनातील धर्म कसल आसा द ह्या जावका सक्कड प्राणींतो द ह्या धर्माची मूल ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವು ದ ಇನಾतील ಒಲ್ವನ ಅನೇಕ ಮಾಗಿರೆ ದೇವಲೋಕ ಮೃತ್ಯಲೋಕವೆಂಬುದು ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಾಣಿರೋ ಸತ್ಯವ ನುಡಿಯುವುದೇ ದೇವಲೋಕ ಮಿಥ್ಯವ ನುಡಿಯುವುದೇ ಮೃತ್ಯಲೋಕ ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೀವೇ ಪ್ರಮಾಣ देवलोक मृत्युलोक म्हणेल विंगड ना सत्य सांगचे देवलोक पट्टी मारचे मृत्युलोक आचार स्वर्ग अनाचार नरक ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ತೂಚೆ ಹಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳೆಂಬುವು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಕಂಡಿರೆ ಅಯ್ಯ ಎಂದೆಡೆ ಸ್ವರ್ಗ ಎಲ್ಲವೋ ಎಂದೆಡೆ ನರಕ ದೇವ ಭಕ್ತ ಜಿಯ ಎಂಬ ನುಡಿಯೊಳಗೆ ಕೈಲಾಸವೇ ಇದೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ पुण्य पाप म्हणल्यार आमगेले इश्ट पळया प्रिती उतर म्हणल्यार स्वर्ग सवल्यार नरक देवा भक्त जिया म्हणल्यार उतरां तूं कैलास ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ असल वचन म्हाका बारीक खूश जालें वय आनी मनाक प्रेरपणाय मेळ्ळी आनी तशी त्या बसवण्णाल वटू तागेले शिश्य जावन ही आशिल्ली कोण अक्क महादेवी ती गेले म्हाका एक वचन सांगता म्हूण मना आसा तिणें ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗಂಜಿದಡೆಂತಯ್ಯ ಸಮುದ್ರದ ತಡಿಯಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ನೊರೆ ತೆರೆಗಳಿಗಂಜಿದಡೆಂತಯ್ಯ ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದಡೆಂತಯ್ಯ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ
ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳು ಬಂದರೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೋಪವ ತಾಳದೆ ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ आमची गेलं सांगावे सांग. गुड्डा वैरे घर कोरनो ब्रगांक बिल्ल्यार कशी, समुद्राबदीन घर कोरनो फेणो पाळाक बिल्ल्यार कशी, सांते भितर घर कोरनो शब्दाक बिल्ल्यार कशी. चन्नमल्लिकार्जुन देवा ऐक, लोका भितर जन्मा आईल नंतर स्तुती निंदा दोन्ही असता. मनांत कोप्पन अशी समाधानी जाऊन असू का. ह्या वय मग बारीक खुश झाले. नाही चला वय मागिरी मग धर्मस्थळ क्षेत्र महत्व वय धर्मस्थळ रे. ते 3 लायब्ररी गेलेले त्यांना म्हाका महाराष्ट्रा संताल विशयी बरो का म्हूण लेकून हांव 3 लायब्ररी जॉईन जालेली. मस्त पुस्तक मेळ्ळें. ताजे बदलाक म्हाका असल हांगेल वयर मस्त पुस्तक मेळ्ळें. तशें जावन ह्या मस्त पुस्तक हाडून म्हाका जाय आशिल्लें पुरो बरोवन घेवन विंगड विंगड बुकां हाडून बरयलें. ते बसवेश्वर गेले महावीराल बरयतना म्हाका बाहुबली चरित्र हांव बरोवन दवरलेलें आनी तूं इन्क्लूड कर न्ही. तशें जावन मुखारी आमी बाहुबली चरित्र बरो का म्हणलें खातीर म्हगेल केशव मामू अण्णा म्हगेल बामणांनी आमी वचून धर्मस्थळा वचून आनी आशिर्वाद घेतलो वीरेंद्र हेगडेले. कडेन तांकांय खुशी जाली जायते बरय म्हणून तांणी म्हाका दोनी आमगेले धर्मस्थळा विशयी बुकय दिले. धर्मस्थळा विशयी तूं इन्क्लूड करता जाल्यार बरें बारीक खुश जाली. आनी तांणी म्हाका 2000 रुपया पेटयली. जाल्यार एक म्हाका दिसलें आमी असन व्हड क्षेत्राक आमी देणीक दिवं का, तांगेल्यार घेवन हें करचें न्हय म्हणून ते विंगड विंगड रुपारी ते क्षेत्राक पावयले, पुस्तकय पावयलें. ते बाहुबली म्हाका मस्त इम्प्रेस त्या जालें म्हळ्यार रे. दिग काण सांगना बाहुबलीक न्ही तागेले भरता चक्रवर्ती जावका म्हण आशिल्लें. जाल्यार तो म्हणटा हांव क्षत्रीय, तशें हांव नुतो सोडून दिना, करया युद्ध म्हणटा. जाल्यार युद्ध केल्यार मस्त जण मरताची म्हणलें कारणाक युद्ध नाका, तुमी दोग जाणां तुमगेलो तूं कोण बलशाली म्हूण पळोवन घेया म्हणून 2 विंगड 3 नमन्या युद्ध दवरलें तांणी. एक दृश्टी युद्ध, एक उत्कांबिता युद्ध, एक मल्ल युद्ध. तिन्नींत बदल जावन बाहुबली विन जालो. कडेरी मल्ल युद्धांत ताणें भरताक अशी वयर धोर न्हू काण उडो का म्हणटा तागेलें मन चेंज जालें. अयो हें जाग्या खातीर भुमी खातीर हांव म्हगेल्या भावा मारचें म्हूण तो हगूर ताका फूल शेतूक दवरता आनी म्हणटा तुमचें राज्य करी, हांव रान्ना वता. तशें ताणें त्याग केलो तेन्ना. त्याग करून तो मागीर ताका तपस करून कैवल्य ज्ञान आयलें. तोच गोमटेश्वर म्हळ्यार वय. तशें बाहुबली. सो ते तांगेल पवित्र भाव ताका त्या दृश्टीन पळोवंक. तशें कारकळा म्हगेल गांव, म्हगेल अन्नाल अज्जाल गांव ते गोमटेश्वर आसा. तशें जावन म्हाका मस्त भक्ती आशिल्ली. सो तशें जावन सो हांगेले धर्मस्थळ क्षेत्र वीरेंद्र हेगडे तांगेले म्हाका आशिर्वाद मेळ्ळा. बरयलें. अनेक देवाल पद तुम्ही बरयला. त्या बरयतनाचो तुमगेलो अनुभव कशें आशिल्लो? म्हळ्यार हांव कोंकणीन बरोवका जाल्यार कन्नड वाचूका पुस्तक. तशें जावन म्हगेलें कन्नड मस्त इम्प्रूव जालें. म्हाका कन्नडा वयर मस्त कॉन्फिडन्स भाशेर बरो येता म्हळ्यार भास हें आयलें. तशें जावन दिग पुस्तक बरोवचे बदलाक हांव सान पद बरोवच्या सूर केलें. त्या देवाल्या विशयी बरयलें. देवाल्या विशयी इतलें जालें की ते कडेन रे म्हगेलें 1000 पद हांवें विंगड विंगड राम कृष्ण शिव देव पुरे विशय हांव बरयलें. प्रकृती विशय बरयलें. प्रकृती पुरुश म्हणून तें आसनवें तशें प्रकृती सुद्दां विशय हांव मस्त पद बरयलें. तशें जावन मागीर म्हाका दिसलें विष्णू सहस्रनाम वाजयतना हें विष्णू एका नांवाक आमी ते एक पोयम अर्पण केल्यार विष्णू सहस्रनाम देवाक आमी ओपशिल्ल्या म्हणके जाता म्हणून. तशें जावन म्हगेलें 15-20 बूक जातले रे. हांवें प्रती एक पद्य विष्णू नांवार अर्पण केलें. तशें हांवें केलें. अशी हांवें बूक केलें. आनी हांव 15 मॅगझीन हाडयताली. तशें जावन म्हगेलें मस्त पिक्चर्स आसतलें. ते कडेन तक सूट जालेले पिक्चर्स हांवें ह्या करून कसून ते हांवें तूं भितर घाल्ले. अशें पळय घाल न्हू अशें हांवें म्हगेलें बूक केलें. असले हे बूक 14th बूक आनी तूं
825 तकून 890 ताय विष्णू सहस्रनाम हय अशी फस्ट तकून हांव एक बुकार असेल 15-20 बुकान तो गेले ते विष्णू सहस्रनाम कंप्लीट ताना बरयलें बय आतां बरोवन दवरलेलें कडेर म्हाका दिसलें स्वल्पपुणी कन्नड भजन आमी एक पब्लीश करया आमगेल कुलदेव महालक्ष्मीनी दामोदर म्हणल्यार आमकां कसले मना येता कृष्णान लुटी करतना यशोदेन ताक गंटूचे खुंट्याक बांदून गेलेले दोरीन दाम सुदर तशें दाम ताका दामोदर म्हूण नांव आयलें. आतां माय तुमगेले वारडीक गेले नवे दिसा वचा मामू उत्तर कन्नड तुमी दक्षिण कन्नड ते उत्तर ध्रुव आनी दक्षिण ध्रुव आनी होंदून घेवचें तुम कशें जालें. म्हाका होंदून वचूंक काय कश्ट जायली कित्याक म्हूण सांगता आमगेलें एंगेजमेंट जालें नोव्हेंबरांत बरडीक जालेली मेन तूं तितले भितर मदीं मिगेल म्हूण KREC येवन जॉयन जालो आनी ते घर कडेत आशिल्लो कडेर आमी एक सानो भोंवन येवन रात्री मिगेल अण्ण ताका तागेले ताणे आशिल्ले कडेन होन सोडता आशिल्लें तशें आमकां इंटरॅक्शन मस्त आशिल्लें सो आय कूड अंडरस्टँड हिम वेरी वेल बट ही ऑल्सो कूड अंडरस्टँड मी वेरी वेल देर वॉज नो प्रॉब्लेम. जाल्यार सकट जाणांक म्हाका तमाश करचें तुका नॉर्थ कॅनरा दिता काय न्हय म्हणून थंय मस्त जळके म्हूण जळके गांवचे म्हाका कांय प्रॉब्लेम जायनी मिगेल अम्मा थंय खायनाची जाल्यार मिगेल एकली पांचशी आशिल्ली पापती एवरी संडे तांणी गेलेले तेन्ना म्हाका आपयत आशिल्ली तेच जावन म्हाका जळकी खावन अभ्यास जाला थंय वतना दोनीचे तांची भास चिक्की विंगड न्ही गो म्हणटाली म्हाका बाई फुडें 100 वर्सां फुडें साऊथ कॅनराच्यांक नॉर्थ कॅनरा दिना आशिल्ली जी ताका म्हळ्यार 7 न्हंय दांटून वचका आशिल्ली वचची सुलभ नाशिल्लें जाल्यार आनी मागीर पुरा ब्रिजेस जाले कडेर एक शरावती ब्रिज मात्र बाकी आशिल्लें हांगा खंय होन्नावरा लागे ते मात्र आमी दोणयार वचका जाल्यार म्हाका दोणयार वचचें म्हळ्यार न्ही बारी प्रिती तें हांव एन्जॉय केलें नॉर्थ कॅनरा फुडें एन्जॉय केलें आनी मागीर गेले लेखतालीं हांगा आशिल्लीं खंय गोकर्णांत तांकां एक हॉटेल आशिल्लें कांय प्रॉब्लेम ना गो तूं थंय वचून राव 4 दीस आमी प्रती मे म्हयन्या रजेंत कुमटा वतालीं 4 दीस कुमटा राबतालीं 4 दीस थंय वचून गोकर्णा राबतालीं बीच आशिल्लें देवस्थान आशिल्लें सो तें आमी लायकून एन्जॉय केलें. जाल्यार वारडीक जालें तशी भाशे गोंदळ एक सान जालो म्हाका चक्की लज्जी जालेली कसो जालें म्हूण सांगता मिगेल अम्माक वनियेक अण्णा आनी आनो तांणी आयलीं कुमटा बिंगड कडेन राबिल्लीं जेवणां आपयलें जेवणाची तयारी चलता आशिल्ली एकली कांतीत आशिल्ली एकली शिंदीत आशिल्ली एकली वाटीत आशिल्ली हांव थंय म्हाका तितली नवी बक्कल ना म्हाका कांय काम दिनी ताणें हांव थंय नोता बसून आशिल्लें कडेर एकले निमगेल म्हाका पळय गो तुगेले बनी गुरुवार आसले म्हूण म्हाका गुरुवार म्हळ्यार कसो म्हूण पक्कनी मनामच न्ही आमगेले घर कडेन तिका गुरुवार आस म्हळ्यार व्रत तिका ती पियाव लसूण खायना आनी खरकट खायना म्हणून तशी ताजे खातीर तांणी म्हाका निमगिता कितकी म्हूण लेखून हांवें वन्नी गुरुवार ना वन्नी गुरुवार ना आम्मा कसो म्हळ्यार तांकां हांसायलो कडेर पाप एकलीन म्हाका सांगलें तुमगेल भाशेन कसो अर्थ गुरुवारी म्हळ्यार आमगेल्यान गुरबीण म्हूण अर्थ सो ताका वस्त कडेन हांसयलो ते अर्थ आयकून तशें तेंगेल्यान तरी आमगेले भाशेचे डिफरन्स आशिल्ले दार उगड गो म्हळ्यार पक्कनी म्हणा वचना आमी बागेल काडी म्हणचे पत्तल सुंदर आसा म्हळ्यार पातळ म्हळ्यार तीन मिगेल कपडे कसो म्हणलें म्हण पक्कनी म्हणा वचना जाल्यार मिगेल माय मावान आमकां बारी प्रितीरी आनी तांणी सगळ्या जाणांनी आमकां बारी प्रितीरी म्हाका तांणी हें केलां रॉयल ट्रिटमेंट दिला म्हूण हांव लेखता तितलें म्हाका खुशी जाता आशिल्ली थंय वचची म्हण सांगल्यार मिगेल माय मामान ते म्हाका आमगेले तांगेले एक चेडूशें पळयलां आनी मिगेल बामणाक 5 भाव एक भयणी आमी पुरो जाणां घर कडेन वचून राबून आयल्यांचे आनी पुरो जाणां आमगेले सुरत कलाक येवन राबल्यांचे सो म्हाका कसलीय तांगेले प्रॉब्लेम जायनी बाल्टीक जाली तशी आमगेले मंगळुरान तो काळे कांकण घालचे सुयचे वय जाल्यार थंय 5वी कांकण सुयचे ते तशें जावन वारडीक जालेले ते दीस आमकां मेरवणी केरी वाचपार घर कडेन फोन वेलेले त्या पुरो म्हाका नवेची आमगेल्या गांवांत तितलो पुरो तशें करनात नवे सो म्हाका बारी खुशी जाली मुडार बसून घर भरावणी म्हळ्यार एक
उक्कणे म्हण ते सांगता म्हण मराठी वर्ड उक्कणे म्हाका वता कोंकणीन कसं म्हणटा म्हणून नाही ओव्यो नाही ओव्यो म्हळ्यार वालडीक म्हणजे वेळार सांगचे कन्नडान उरुटणे म्हणटा उरुटणे पुरा बामूण बायलांना घरा भितर वच फुडें त्यांनी आमी बायलांनी बामणान नांव सांगता ते नांव म्हळ्यार अशी सांगचे न्ही गुणान एकाचेर पद्य रुपार सांगा म्हाका ते कसं म्हणूंक वतना आमगे गांवांत ना न्हय मागीर पाप मिगेल कोणकेक जावेन म्हाका एक शिकून दिलें कसं म्हळ्यार ते मिगेल बामण रामनाथ म्हण नांव जाल्यार घरान तांकां रोहिदास म्हण आपयतालींची तशें जावन तेणी हरिकत करतले हरिदास मिगेल बामण रोहिदास म्हूण सांगो म्हूण म्हाका सांगून दिलो पाप आनी हांव तेंच सांगलें मिगेल बामणाले शालाक आनी मिगेल बरं लागता आनी गांठ घालताचे ते हांव मिगेल बामणाल नांव सांगतरी ते सोडून आमकां भितर व्हरचें मिगेल म्हाकशी पुरा त्या घरा आशिल्ली पुरा बामण बायलान म्हाका राबूस आनी पुरा जाणांन तांगेल बामणाल नांव सांगूस ते फस्ट टायम आयकुचें म्हाका बारीक खुशी जालें ना क्रम हो मागीर मुडार बसून आरती करून प्रितीन तुगे चंद कोण केला संकडी बारीक खुशी आज तिणी आशिल्ली तांकां कांय तोंदरी नाशिल्लें आनी गम्मत जालें हे पांचवी कांगळाक मागीर मांयक दिसलें काळ कंकण गेल्यार शिव ते खुश जायना म्हण पापतीन कोणाक पेटून मागेल खातीर पांचवी कांकण हाडून आनी हें घाली तशें करून म्हाका सांगून दिला अयो पळयलें तांगेल गांवाक तशें कमेंट कर न्ही तांणी तशी करता म्हाका बारीक खुशी जाली शान कसले कश्ट जाय काय करून घ्यायचें खंय करून घ्यायचें म्हाका आतां 7 न्हंय कसले 7 समुद्र जाल्यार दांडून मागीर मस्त कडेन तुमकां सन्मान जाल्ला तुमगेले साहित्य रचनेक प्रोत्साहन दिवचे खातीर आनी म्हूण तशीच तुमकां एक वेळार स्वाम्यान चातुर्मासा म्हणल्यार स्वाम्याना तुमकां एक 4 उतर उलोवका म्हूण 2 दिवस आदेश रिटायर्ड जातरी मिगेल पुता ते बॉम्बेन आशिल्लो तो तांगे ते तांगेल ओटो आशिल्लींची ते बालाजी मंदीर म्हणून वेंकटरमणाल एक मंदीर आसा थंय स्वामी आमगेले चातुर्मासा बशिल्ले तेन्ना मिगेल पंचकथायेन तूं पुरा महाराष्ट्रा संताल विशय आयला आनी वेदव्यास म्हणल्यार गुरू आगेले कोणाले गुरू महिमा म्हणून त्या वेळा हांवें गुरू वेदव्यास म्हणून एक लेखन बरयलें सो म्हाका स्वाम्यान सांगलें 2 दीस तूं प्रवचन दी हांगा खंयच्या विशयान तेंची एक पुराय महाराष्ट्रा संताल ज्ञानदेव तुकाराम नामदेव एकनाथ तांगेल विशय सांगले एक दिवस गुरुपौर्णिमा म्हूण ताजे विशय सांगले आनी स्वाम्यान हांव बरयलें पुस्तकय स्वाम्यांक दिलें स्वाम्यांक बारीक म्हाका फुडें दोकून स्वाम्यांक आमगेले गुरुतो समाज आमगेले अन्नाल थ्रू सुरत कला मठ आसतना आमी केन्नाय वतालींची पातपूज करयतालींची आमगेले घरकट जाल्लेले जीवकट घेवन स्वाम्याक दितालींची आंबोवन दितालींची सो आमगेले परिचय सम आशिल्ले सो त्यांनी वेंकटरमण तुमकां बरें करता देव मुखार बरें करता म्हण पापा आशिर्वाद दिले आनी ताका न्याय मिगेल कान्नांत आयकला म्हणटा ताणें स्वाम्याल आशिर्वाद आमकां मेळ्ळा म्हण म्हाका धन्य भाव आसा तशी जी आतांय तुमी पंचकथायेन बरयताच की आतां मिगेल बामण 6 म्हयन्या फुडें गेल्लींची ताजे नंतर हांव पेटयनी आशिल्लें जाल्यार ताणें आतां मिगेले 5 महासंतांतले गोस्वामी तुळशीदास म्हणून सिरियल जावन घालू सोर केला आनी आमी कुमटांत आसतना राघवेंद्र स्वामी मठांत म्हाका 2 फावटी एक उतर अशी उलोवच्याक हें प्रवचन करूंक हें दिलें चान्स दिलें तांणी तेन्ना हांवें कसलें मध्वाचार्य गुरू मध्वाचार्य आनी तागेले शिश्य परंपरे विशय बरयलें तांणी साहित्य क्षेत्राक कसले देणीक दिला तें पुरा बरयलां हांवें आनी मध्वाचार्या विशयी सांगलें दास परंपरे म्हूण आनी एक विशय नवविध भक्ती विशय म्हाका बारी प्रिती ते भक्ती विशय म्हाका बारी प्रिती नवविध तांकां भारी खूश जाली ते दोनी ताजे फुडें हांव ते दोनी बरयले त्या वेळार आमगेले गोकर्ण मठा स्वामी व्हड स्वामी ते आशिल्लीच तांकां व्हरून दिल्लें आनी तांगेले पुस्तकाय दिवन तांगेले आशिर्वाद घेतलो कोंकणीन बरयलेलें तुमी ते खंयचे ते नवविध भक्तीनी ते कोंकणीन प्रवचन करच्याक ते हांव स्पेशली 1 म्हयनो करून हांव ते तयार करून घेवन गेलेली ते मिगेल हस्तलिपी दिल्ले आनी मिगेल बुक्कय दिल्ले
ताजे फुडें हांव प्रति बुकाक मिगेल स्वाम्या 2 स्वाम्याले आशिर्वाद घेतला कडेन तांणी ते पळयले हस्तलिपी सुमार वाद जागो तुवें म्हणाले मागीर घरा काम करून इतलें पुरे बरें येयलें भारी खुशी अशी देव बरें करता म्हूण पापलांनी म्हाका मस्त आशिर्वाद केलेलो आसा. सो आताची तुमगेले वार्डिकेचे सुवर्ण महोत्सव वेळार तुम्ही श्री दामोदर वरद स्तोत्र म्हण बरें पूण बरोवन वांटिले ते आमी गोवा आमगेले कुलदेव गोवान ते दामोदर देवस्थाना गेले तेन्ना ते ऑफिसाच्यान आमकां एक आबाजी पण शिकर म्हण एकल्यान बरें येयलें मराठी स्तोत्र दिलेलें म्हाका ते भारी खूश दिलें. तशी ते घेवन आयले तेन्ना म्हाका हें दिसलें कन्नडान कोरया म्हूण म्हाका आस दिली. तेन्ना ते राघवेंद्र स्वामी मठ म्हण मीरा शानबाग न्ही त्यांनी केलेलं ते कसलं ते भारी चंद करून केला आणि ते वृद्धाश्रमय असं एकडे राघवेंद्र स्वामी मठूय असं थंय तांगे 2 जाण भयण्यो असाची तांणी भयणीन तांणी त्याग करून तांगेले सगळे जिवनाचे सगळे दुड्ड पुरा घालून ते व्हडले मठ बांदयला 4 भयण्यांनी. हांव सांगील काही दिव उलावची तसले कसले काम नित्य दिव उजळची तसले कसले काम करा गो म्हूण तांणी केलं. थंय तांणी म्हाका चिक्के ते कोंकणीन करच्याक हेल्प केलें म्हळ्यार तितलें मराठी म्हाका कळनाशिल्लें तांगेले ಸ್ವಲ್ಪ सहाय घेवन हांव ते बरें येयलें आनी ते बूक आमगेले 50 वर्स जाताना हांव ते मागीर आनीक एक तुमी कुलदेव दामोदर आनी मुक्ती म्हळ्यार तेजी मागीर कुलदेव दामोदर म्हळ्यार म्हाका मना येवचो आशिल्लो कृष्ण दामक उदरक ते दामदिंद कट्टलपट्ट म्हणू तो दामोदर म्हणटा नांव येयलें म्हळ्यार कृष्णान मस्त लूट करतना यशोदेक ताळूच जायनाशी तीन ताका दोरीन एक ताक गंटूच खुंट्याक बांदून सोडलें तशी जावन ताका दामोदर म्हूण नांव येयलें. तशें जावन हांवें हें पुस्तक केलें. नंतर हांत भितर मिगेल विष्णू सहस्रनामांत हांव मस्त कृष्णाल भजन बरें येयलें आसना त्या हांव हांत एक 50-60 घालून स्वाम्याल विशय एक भजनी बरोवन ह्या गोकर्ण मठा स्वाम्यांक अर्पण केली आमी देवा वरद स्तोत्र. आतां म्हाका एक रामाल विशय बरोवपा एक पुस्तक रामाल हें मस्त बरें येयलें पद आसता अयोध्येन तो राम मंदीर चलता म्हण एक रामाल बूक बरोवपा म्हण आसा देवान जातलें पळयलें मागीर उमेदी 83 वर्स प्रायरी आनी एक बूक बरोवपा म्हण आसती माय जशी असले जनाले आमी आयकतना आमकां एक उमेद वाडटा जिवनांतू. मागीर तुमकां आज आमगेले ह्या कार्यक्रमाक येवन भाग घेतिल्ल्याक मस्त धन्यवाद. विश्व कोंकणी तर्फेन तुमकां आमी मस्त आभार जावन आसाच. हांवें विश्व कोंकणी केंद्राक मस्त आभारी जावन आसा. म्हाका एक सुवर्ण अवकाश तांणी म्हाका प्रोवायड केलें. शीलान भारी चंद करून म्हगेले इंटरव्यू घेतले. भारी म्हगेली फ्रेंड ती काय मस्त धन्यवाद आनी पुरा वीक्षकांक म्हगेले धन्यवाद. कित्याक म्हळ्यार पुरा जाणांनी मस्त रितीर म्हाका प्रोत्साह दिलेलो आसा. सकट जाणां धन्यवाद. इतले वेळ आमगेलो हो कार्यक्रम वीक्षण करता सुचे सकट वीक्षकांक विश्व कोंकणी तर्फेन धन्यवाद.